पुरा जना पुरा जना स्वागत आसा आयची सेशनांत. पुरा जना तुमगेले आशीर्वाद घेवन ही सेकंड सेशना मुखार सुद्दां. नी कोण हे रेकॉर्डिंग केन्ना आयकता आसा ती तुमकां पुरा जनाक नमस्कार पूण मागीर पळयतात. सो हे सेमिनार आमी शिक्षाश्रम सिरीज हांवें मुखारसून वता आसा ती कसले क्वॉलिफिकेशन ना जाल्यार किंचित एक सेवा रुपारी करची प्रयत्न करता. हे पॅटर्न प्रोग्रामाची यांची की आता आमी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ एक त्या श्लोका विशीं खंयचे आयचे टॉपिक आसा ताचेर ಸ್ವಲ್ಪ वेळ डिस्कशन करूया आनी मागीर एक राउंड आमी पुरा जनान ಒಟ್ಟು मेळून चॅन्टिंग करचें आसा. हरे कृष्ण महामंत्राचे ಒಟ್ಟು मेळ करूं आसा. सो हे सेशनांत मुखार सिद्धा प्रार्थना करूं. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो आम्ही शिष्टाष्टकम सिरीज कंटिन्यू करता आसा ती आम्ही तिन्ही श्लोका वयर लास्ट टाइम एक सेशन केलेलें त्यांच्या श्लोका विषयी आज आम्ही मुखार सुरू करूया. सुरेश श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. तो नीचे नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः. आणि तो आम्ही पळयलेलें की ह्या दोन श्लोकांत की देवाल आनी देवाल नांवान तूं कांय अंतर ना कसलें की देवाल ती कसन निज सर्वशक्ती कसने करची साध्य आसा पळय त्या देवान त्या शक्ती त्या देवाल नांवा भितर घालेलें आसा. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ती तत्र अर्पित म्हणजे देवान पुरा शक्ती अर्पण केलेलं आसा नांवा भितर. ताका आमी खंयची मूडार ह्या देवाल नामस्मरण करता ती कितली सिरियसली करता ती कितल्या भक्तिभावेन करता ती कशी आमी त्या देवाल नामस्मरण उच्चारण भक्तिभावान करता ती त्या रुपार देव आमकां पावता म्हणेल खंडिता. सो हे देवाल नांव घेवची हे पद्धती आसा आमकां कशें हें भक्तिपथान आमकां पुरा वैष्णव जनान दाखोवन दिलेलें आसा. चैतन्य महाप्रभून ह्या युगाक तर हरे कृष्ण महामंत्राचें कीर्तन करता म्हणून सांगिल्लें आसा जप करता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो हे प्रोसेस अशी आसा ही पद्दती अशी आसा हें करता करता आमगेलें शुद्धीकरण जाता. कितले पंत आमी सदां देवाल नांव घेता ती कितले पंत आमी ह्या देवाल मंत्र जप करता ती ताची कसन की इफेक्ट आसा म्हळ्यार खंडित करता वतात आमकां त्याचे अनुभव जातलो म्हणून सांगिल्लें आसा. सो तिन्हीचे श्लोक आमी खंयचे करंटली डिस्कस करता आसा ती तें त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः. म्हळ्यार कोण ताका तणा किना सान म्हूण लेखून घेता स्थान तागेलें तरो वृक्ष रुखा झाडां किना सहनशील जावन कोण आसा आनी खंयचे प्रकारारी तो तागेल खातीर सम्मान सत्कार ताची अपेक्षा दवरना ताका जावका म्हूण दिसना जाल्यार विंगड जनाक केन्नाय सम्मान सत्कार दिवचे तयार आसा. अमानिना मान देन अमानिना म्हळ्यार कशें ताका स्वयं कोणाक सगळे सम्मान सत्कार नाका जाल्यार अमानिना मान दिवचेक तयार आसा केन्ना तसो स्वभाव आशिल्लो ताका कीर्तनीय सदाहरी केन्नाय तो देवाल नामस्मरण नांव घेता आसा
तो ह्या विशयार आमी आज आमगेलें डिस्कशन मुखार सुरू तो आमी पळय येता की दोन्हीचे श्लोक एंड जाताना चैतन्य महाप्रभू तू सांगता ती की मेगेल काय दुर्भाग्य की इतले पुरा देवा तुगेल विषय आसा जाल्यारय म्हाका कांय एक रुची ना म्हणून जाल्यारय तिन्ही श्लोक एंडान तू चैतन्य महाप्रभू सांगता ती की अशी स्वभाव असल्यार कसं साध्य आसा कीर्तनीय सदा हरी आणि कीर्तनीय सदा हरी कोरता जाल्यार रुची असल्या मात न्हू ते सदा हरी कोर कीर्तनीय सदा हरी कोर येता सो त्या प्रकारारी चैतन्य महाप्रभू हांगा दाखोवन दिता असं त्रिनादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णु रणाकिना रुक्काकिना रणाकिना सहानु रुक्काकिना सहनशील जावन आसा तशी त्या प्रकारारी केन्नाय विंगड जेन्ना सन्मान सत्कार दिवचे तयार आसा तशी स्वभाव असल्यारी केन्नाय कीर्तनीय सदा हरी तशी चाव येता लास्ट टाइम आम्ही या सेशनात तो एक दोन पॉइंट डिस्कस केलेले की कशी भगवद्गीता तो देव सांगता 20 गुण सांगता कोणाक ज्ञानवान ज्ञान कोणाक आसा म्हणून एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम देवान सांगिल्लें आसा तातूंत सुरे दोन क्वालिटी देवान सांगिल्लें अमानित्वम अडंबित्वम म्हणून ते अमानित्वम अडंबित्वम म्हळ्यार अमानित्वम अशी लेकार घेवेत आमी की कोणाले चांग गुण आसा ताका कुत्त आसता गेल्यार ताका चांग गुण आसा पुरो म्हणून जाल्यार ते चांग गुणान चार जणांन पळोवका ताचे विशय ताकेले ताका होगोळ सुका जेव्हा तागेले सत्कार करता म्हूण ताका तशी कांयच इच्छना तो अमानित्वम म्हळ्यार तो ज्ञानी म्हळ्यार तशी अमानित्वम ताका गोत्त आसता गेल्यार संगी चांग आसा म्हणून जाल्यार 10 जनां मध्ये तागेले सत्कार जावका ताजे खातीर की कोणी सांगता हो तुगेले इतले चांग गुण अशी तशी तागेले कांय मनाना ते अमानित्वम अशी प्रभुपाद स्वाम्यान ह्युमिलिटी अँड प्रायडलेसनेस तशी तांणी ट्रान्सलेट केलेलें आनी तशींची अडंबित्वम दंभ म्हळ्यार कसं ना असल्यार बाई ते आस शिकोवन दाखोवचें ते दंभ ते गर्व म्हणतात पळय अहंकार नातल्यार वेस तो एक एक जनाक सन्मान सत्कार असल विशया खातीर जावका की तांगेले ते गुण ना जाल्यार 10 जनां मध्ये तूं तांगेले एक प्रेस्टीज म्हणटात पळय अहंकार आस गुण नातल्यार बाई तांकां ताजे खातीर ते रेकग्निशन जावका असं म्हणून तो असलें दोन क्वालिटी कोणाले आस पळय म्हळ्यार दंभय ना मान जावका म्हणून आस नातल्यार तर म्हळ्यार मनांतूय येना जाल्यार आसल्यार ताका ताजे खातीर मान सन्मान नाका ताका अमानित्वम अडंबित्वम हे दोन विशय प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्ले आनी आमी लास्ट टायम ह्या एक पॉइंट पळयलें की प्रॅक्टिकल सेन्सान म्हळ्यार कशी आमी हे श्लोका विशय तात्पर्य आमगेल्या जीवनांत कशी लेखी येता ताच्या खातीर आमी प्रभुपाद स्वाम्याची दृश्टांत घेतिलें की तांणी इतलो व्हड संन्यासी जावन आशिल्ली वृंदावनां राबता आशिल्ली ती तांकां भारी एक सन्मान आशिल्लो सत्कार आशिल्लो कसले की तांणी व्हड परंपरेन तूं संन्यास दीक्षा घेवन ते भारी एक तीर्थस्थान आरी तांणी वृंदावनांत तांणी तांगेले कितले की ग्रंथ बरयल्ले आसा ताका मस्त तांगेले एक सन्मान आनी सत्कार आशिल्ले ते समाजांत जाल्यार तें पुरो सोडून तांणी असल जागेर गेल्ली ती काही मस्त काळा खातीर तांकां कोणालो गुर्त ना तांकां सने सन्मान सत्कार ना म्हळ्यार राबचेक खावचेक कसने एक वेवस्था ना सो तांणी एक प्रकार पळयल्यार सन्मान सत्कार मेळटा तांणी खुशेर तांणी ताजे भितर आशिल्ली त्या समाजांत मात तांणी तांगे गुरू आज्ञा चैतन्य महाप्रभुली ते एक मनांत आशिल्लें की तांगेले नामस्मरण देवाल नामस्मरण सगळेंच विश्वांत जावका म्हूण ताचे खातीर ते पुरा सोडून तांणी न्यूयॉर्क अमेरिका चमकली ती इतले की काळ तांकां कांय सन्मान सत्कार कसने नाशिल्लो जाल्यार तांणी गुरून सांगिल्ले आज्ञा तांगेले चैतन्य महाप्रभू मनांत आशिल्लो हो विशय ताचे खातीर तांणी तांगेले सेवेरीन तूं तांणी फोकस्ड आशिल्ली ती म्हळ्यार तांगेले सत्कार सन्मान जाता खंय अपमान जाता तो विशय तांणी पुरा बदीन दवरलो तांगेले एकू विशय आशिल्लो म्हळ्यार की हांव गुरूला आज्ञा देवाल सेवा करता की ना तो व्हड विशय बाकी पुरा अटना म्हूण सो त्याच पॉयंटार तुका आमी आजी मुखारसून वचा ही ह्युमिलिटी म्हळ्यार विनम्रता हे श्लोकांत तुका सांगता एक भावन आसा त्या विशय म्हळ्यार आमी आमगेले विशय लेखचे उणी केल्यार म्हळ्यार आमगेले विशयाचे लेखचे पडल्यार तांचो दोखून भायर पडचें म्हूण एक प्रकार पळयले एक पंत अशी आसता तांतूं दोन तीन एक पॉइंट आसा आमी आजी ताजे विशय मना व्हरचे प्रयत्न करूया की एक म्हणटात सेल्फ पिटी म्हूण म्हळ्यार एक प्रकार अशें दिसचें ना हांव कांय प्रेजन ना म्हाका हें करूं जायना हांव म्हणटात पळय मेगेल्यान तुका कांय चांग गुण ना अशी म्हूण लेखचें आनी कसं एक म्हणटात पळय करूं जायनाशी बसचें एक दुख्खारशी आनी एक पण तशी दिसचें पुरो की हांव कांय प्रेजन ना अशी म्हूण लेखची म्हळ्यार हें एक आमगेल्या मनांत हें विनम्र भाव आसा
त्या लेखारी ताका हांव कांय करना कसं करचें मग तशी न्ही हे सेल्फ एब्जॉर्प्शनाची जाल्यार नेगेटिव्ह सेल्फ एब्जॉर्प्शन म्हणटात पळय आमगेले विशय लेखता आसता ते म्हाका कांय जायना म्हाका कांय करूं येना म्हाका कोणी म्हणटात पळय कोणाले मान सन्मान म्हाका मेळना तशी त्या प्रकारार एक मना येवचें ते सेल्फ एब्जॉर्प्शनाची हांव म्हळ्यार हांव और ताजी ऑपोजीट आनीक एक आसा म्हळ्यार अशें आसा की एक अहंकार गर्व एक मनान तशें आनी हांव थंय चमकलो हांव तें केलें हांव हें चमकलो म्हळ्यार तांगेले विशयाची एक बोस्टिंग म्हणटा ती और सेल्फ एब्जॉर्ब म्हणटात म्हणल्यार ऑपोजीट हें एक लेखारी की हांव कितले आमगेले विशय उलोवन घेवचे हांव कितलें हें केलां म्हाका तें गोत्तसो म्हाका हें गोत्तसो हांव इतलें हें केलां हांव तें केलां म्हणून अशी दाखोवचें सो आमगेले विशय लेखचें दोन लेखार एक पळयता एक लेखार एक्स्ट्रीम आमी अशी पळयता की हांव कांय प्रेजना म्हाका कांय करूं जायना तेच नाही आमी आमगेले विशय लेखता आसता ती और दोन्ही विशय म्हळ्यार सेल्फ सेंटर्ड एक प्रकार म्हणून आमगेले विशय सांगचे पण हांव तें केलें हांव हें केलें हांव असल पुरा करून दाखयलां म्हळ्यार पुरा अशी म्हळ्यार जो दोन्ही एक लेखारी आमी पळयता की आमी आमगेले विशय लेखतात जाल्यार हे श्लोकाचे भावना त्रिनादपी सुनीचे हे श्लोकाचे म्हळ्यार हे भावन कसन म्हळ्यार त्रिनादपी हें एक म्हणटात पळय ही भावन असल्यार एक लॉन्चिंग पॅड म्हणत म्हळ्यार एक स्थानार देखून रॉकेट उड्डून वता पळय ताका लॉन्चिंग पॅड म्हणचें त्या स्थानार देखून ते रॉकेट वयर वता खंय देखून ते लॉन्च जाता म्हणटात पळय तशींची असल भावन असल्यार ही त्रिनादपी सुनीची ना त्या एक प्रकार आम्ही देवाल वयर फोकस आमगेल विशय चिंतन सोडून देवाल विशय चिंतन करच्या खातीर एक लॉन्चिंग पॅड जाता म्हणून हे श्लोकाचे मेन हे तत्व की आमगेल विशय उण लेखून देवाल विशय कृष्णाल विशय चड लेखचें कृष्णाल विशय कशें सेव करचें लेखचें ताजे खातीर हें स्वभाव जाल्ल्यार आमगेलें की आमगेले विशयच लेखचे पडटा पण नेगेटिव्हली और चड पॉझिटिव्हली आमगेले विशय लेखचे त्या सोडून आमी देवाल विशय केन्ना केंद्रीत करता असल आमगेलो स्वभाव जाल्यार तें एक लॉन्चिंग पॅड जाता केन्ना आमी म्हळ्यार एक विशय म्हळ्यार की आमी आमगेल ग्रेटनेस और आमगेले स्मॉलनेस म्हळ्यार आमगेल व्हडपण आमगेल साणपण ताचे विशय सोडून कृष्णाल किर्ती कृष्णाल व्हडपणा विशय लेखचे सुरू केल्यार की देव कितलो व्हड आसा देवाल कितलो चांग गुण आसा ताजे विशय कीर्ती देवाल विशय कीर्तन केल्यार तांतूं तें एक मेन पॉयंट आमी पळयता म्हणून पळोवपाचो आमी केन्नाय यात्रा करता आसता आशिल्लीं ती खंय 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 विंगड विंगड देशांत विंगड विंगड शहरांत थंय तांणी तांगेलो एक विशय आशिल्लो कृष्णा विशय उलोवचें पुरा जनाक आनी कोण आयल्यारय तांगेले उलोवन बसता आशिल्लीं कृष्णा विशयची सो तांणी तांगेले विशय सोडून कृष्णाल विशय उलयतात तांगेले विशय म्हणटात पळय सेल्फ कंग्रॅच्युलेटरी वेन न्हय आय एम सो ग्रेट तशी न्हय और सेल्फ कंडेमनेटरी म्हळ्यार आमी कांय ना तशें दोन्ही न्हय की म्हाका हें करूं जायना हे दोन्ही विशय पळयल्यार अशें जाता की आमी आमगेले विशय लेखता ती म्हूण एक जेन्ना आयकून अशें लो सेल्फ एस्टीम म्हणटा ती और ते इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणटा ती आनी तांतूं पुरा मन तांणी तांगेले विशय घालता आसता ती आनी हाची फलस्वरूप एक पंत अशी जाता की आमगेले विशय चिंतन करतना एक प्रकाराची आमी कंपॅरिझन करूं सुरू करतात हो हो व्यक्ती मेगेल्या किना चांग आसा हो व्यक्ती पळोवचे मेगेल्या किना चंद आसा हो व्यक्ती मेगेल्या किना चंद करून उलयता हो व्यक्ती लुडगास कितलो लायक आसा सो आमगेले विशय लेखता आसतना आनीक एक फलस्वरूप हे आनीक एक एफेक्ट येता ताचे की आमी केन्नाय एक प्रकार म्हणटात पळय विंगड जन आवटू आमी कंपेर करता आसतात सो हे कंपॅरिझन करतानाय मेन कसन जाता म्हळ्यार फोकस आमी आमगेले विशय लेखतात जाल्यार आमगेले विशय कसं जालें की सहज जावन आमी देवाल विशय आमकां लेखचे अभ्यास ना आमी चड म्हळ्यार आमगेले विशय लेखतात सो त्या प्रकारे हे श्लोकाचे हे तत्व भायर येता आसा म्हूण पळयता की आमी कृष्णाल विशय एब्झॉर्प्शन इन कृष्ण एक प्रकार सो आतां हे श्लोकांत तुमी पळयल्यार त्रिनादपी सुनिशीन हांगा देखून सूर जावन मागीर लास्टार हे श्लोक एंड जाता कीर्तनीय सदा हरी म्हळ्यार कीर्तनीय सदा हरी म्हळ्यार अशी लेखूंक आमी की 24 तास आमी देवाल नांव घेता आसूं काय म्हूण कीर्तनीय सदा हरी सगळो दिवस रात्री आमी देवाल नांव घेता आसता त्या एक लेखार तशी अर्थ कोर येता ताच्यो जाल्यार होच एक अर्थ म्हूण न्हय कीर्तनीय कीर्तन म्हळ्यार ताचे अर्थ आनीक एक विशय कोर येता म्हळ्यार आमी कशी आमगेलें जीवन करता ती
आम्ही आमगेली एक जीवनशैली कशी आसा, कशी प्रकारार आम्ही म्हणटात पळय आमगेली दिवसू दिनचर्या कशी आसा, ताजेन आम्ही देवालें कीर्ती वाडोव तशें आमगेलें जीवन करतात वे त्यावे कीर्तनाची म्हूण सांगिल्लें. सो कीर्तन हे सदां हारी एक जनरल सेन्सान तूं आमी पळोवं येता की देवाल विशयी लेखता आसचें देवाल विशयी करता आसचें जाल्यार आनीक विशय हो वे म्हळ्यार आमगेली जीवनशैली अशी आसता की आमी देवाल ओटू कसनय करता ते देवाल ओटू कनेक्टेड आसत. देवाल नांव घेवचें ना अशें पुरो जाल्यार कसनय केल्यार कसनय आमी वेग कारण करतात पळय कसनय करतात ते देवाल ओटू कनेक्टेड आसत और विंगड जनाके आमगेली जीवनशैली पळयल्यार तांकांय देवाल विशयी उडगास येता. सो त्या प्रकारारी आमगेली जीवनशैली कशी आसता तशें ताजेनय आमी देवाल कीर्ती वाडची तशी आमगेलें जीवन आसल्यार त्यावेय कीर्तनीय सदा हरी म्हूण पळोवं येता. सो त्या प्रकारार आमी ह्या पासयें पळोवं येता की हें ह्युमिलिटी विनम्रता अशी आसता की ते एक लॉन्चिंग पॅड जाता की खंयच्यान आमी आमगेले विशयी चिंतन उण करून देवाल विशयी चिंतन चड करूं येता म्हणून ह्यांची मेन पॉयंट म्हूण पळोवं येता. सो आमी कितले व्हड आमी कितले सान आमगेले विशयी ते सोडून हे पॉयंट की आमी कितले देवाल विशयी फोकस करूं येता म्हूण आनी मस्त पंत आमी हेंय पळोवं येता की मस्त जेन्ना व्हड व्हड भक्त आसता ती तांगेली ती एक भावन आसता पळय भारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसता. म्हळ्यार आमी सादारण म्हणटा केन्ना प्रभुपाद स्वामी बुक्स आनी वाजिल्यार तातूंत हें त्रिणादपी सुनेचेन हें तांगे तो रेफरन्स मस्त आसा हाजे विशयी म्हळ्यार तणा की ना म्हणून. सो आमी इतले पंत आयकतात हें की आमी विनम्र जावका विनम्र जावका म्हळ्यार आमकां ते केन्ना आयकल्या म्हण कितें आसता वय हें जाल्यार अशी प्रॅक्टिकली जाव येतवे की कोण तणा म्हण कोणा वयर मस्तून गेल्यार आमकां कोणी मस्तून गेल्यार आमी कसं म्हणटात पळय कस तशी प्रॅक्टिकली जाव येतवे म्हणून. एक पंत हांनी कृष्णदास कविराज गोस्वामी म्हणणारी तांणी कोणी चैतन्य चरितामृत बरयलें तांतूं देखून आमी हें शिश्टाश्टकम पळयतात. तांणी एक पंत सांगिल्लें की जगाय मदाय होयते मोयसे पापिश्ट म्हणून तांणी अशें सांगलें तांतूं एक ते काणयेन तो आसा जगाय मदाय म्हणून एक दोनी आसा ती तांणी भारी पापी जावन आसत तांणी म्हळ्यार पुरा नमुने वायट अभ्यास तांणी हांनी तांगेलें भावन व्यक्त करता ती कृष्णदास कविराज गोस्वामी म्हळ्यार इतलो व्हड देवाल भक्त तांणी इतले ते वृद्धावस्थार तांणी हें इतले व्हड कावी बरयलेलें इतले किसकड. सो तांणी अशी सांगता आसा ती की आमी हांव जगाय मदाय की ना पापिश्ट म्हणून तेन्ना आमी हो विशय कशी मनावर येता की तांणी इतले विनम्र भावनान करता ती म्हळ्यार तांणी अशींची म्हणटात पळय अशी सांगच्या खातीर मात अशी सांगता आसत म्हळ्यार बदनय तें तांणी तशी न्हय तांणी बदमनान तशी ना जाल्यार एक भावन अशी एक व्यक्त करता आसत तांणी दाखोवच्याक की हा तांणी कितले विनम्र आसा ती म्हणून. जशें की आमी चैतन्य महाप्रभून कितले सकळ भावन व्यक्त करता आशिल्ले तांगे चैतन्य चरितामृत पळयतना की तांणी देवाल विशयी कृष्णाल विशयी लीन जावन अश्रू येता आशिल्ले तांकां असो पुरा भावन आमी पळोवं येता. तांगेलें मस्त सकट ते अंतलिलान ते कितले सकट तांगेलें कंपन जावन तांकां कसन कसन तांगेलां तूं देवाले भक्तीचें ते म्हणटात पळय प्रेमाचें ते महाभावाचें ते कितले सकट लक्षण तांगेलां तूं दिसता. सो हें पुरा म्हणटात पळय आमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो विशय पळयतना ते आमी कशी ताची मनावर येता म्हूण कृष्ण सांगल्या म्हणजे कृष्णदास गोस्वामी सांगतात की हांव जगाय आनी मधाय की ना वय पापी जावन आसा म्हणून म्हळ्यार तेन्ना हें कशी आमी मनावर येता ह्या मनावरचें एक इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हळ्यार आमी अशी अर्थकाण घेवं येता की तांणी कृष्णा विशयी इतलें चिंतन करता ती ते एक आध्यात्मीक स्तरार हें व्हड व्हड कोण महाभक्त आसतात पळय तांकां ते अनुभव जाता की देवाल प्रीती आमगेले वयर कितलो आसा म्हळ्यार देवाल प्रीती म्हळ्यार एक समुद्रा म्हण की आमगेले खातीर आसा म्हूण जाल्यार देवान आमगेले खातीर इतली प्रीती करून देवान आमगेले खातीर इतले सकट दिल्ले आमी देवाल खातीर कसं करता आसा ती अशी म्हूण तांगेली भावना आसा कसले तांकां ते आध्यात्मीक स्तरार तांकां ते मन आवता हो पुरो विशय आमी साधक भक्त जावन आसतना तशी न्हय तांकां ते व्हड महान भक्त आसता ती पण शुद्ध भक्त आसता ती तांकां ते आध्यात्मीक स्तरार तांकां ते एक म्हणटात पळय कितली देवाल दया कृपा आमगेले वयर आसा म्हूण तांणी ते अनुभव करता ती आनी इतले म्हळ्यार कृष्णदास गोस्वामी इतले दय जगाय मताय काही न्ही म्हळ्यार इतले सकट पापी जना की ना कोणाक उद्धार केला देवा ताजे की ना कितकी चड दय म्हाका दिल्या तुवें जाल्यार हांव कांय कर न्ही म्हूण तशी तांकां ते आध्यात्मीक स्तरार तांणी ते लेखता म्हळ्यार तांकां ते इतले ते भक्ती तांगेले निश्ठ आसा तांणी
आनी इतलें तांकां तें एक म्हणटात पळय तें भावन आसता, तांकां ताजे निमित्त तांकां तें मन आवडटा की हांव करचें कांय न्ही, देवाल व्हडपण कितलें, देवाल प्रिती कितली, देवाल कृपा दृश्टी आमगेले वयर कितलो आसा म्हूण तांकां तें मनावता तें व्हड व्हड भक्तांक. तशी तांकां तें मना गेले निमित्त तांकां ती तांगेले मनान तूं तें सहज जावन ती भावन येता की देवा हांव तुगेले मुखार कांय न्ही, हांव तुगेले खातीर कांय करनी म्हूण. आमकां साधक भक्त जावन आमी केन्ना भक्तीन तूं मुखार सून वचचे प्रयत्न करता ते आमी चिके उपरट आसतात, म्हणजे उलटा आमगेलें अशें. आमकां अशें दिसता की आमी देवा तुगेलें नांव घेतलें, देवस्थानां गेल्लो, इतलें दान केलें, मेगेल खातीर देवान कसन केलें ना. आमकां अशी भावन आसता ज्या केन्ना आमी भक्तींत मुखार सून वचचे प्रयत्न करता ती. म्हाका हें जावंक आशिल्लें, म्हाका तें जावंक आशिल्लें, जायनी म्हूण हांव देवाल खातीर कसन कसन केलें ना म्हळ्यार आमी त्या आध्यात्मीक स्तरार नातिल निमित्त, त्या भक्तीच्या उच्च स्तरार नातिल निमित्त आमी ह्या संवसारा विशयांतूच चड कनेक्टेड आसत. ताका आमगेल देवाल कृपा आमगेले वयर कशी आसा म्हूण आमी कशी अनुभव करता ती हे संवसारा विशयान आमी अनुभव करता ती. म्हाका मस्त दुड्ड मेळ्ळो, म्हाका संख्यान तूं म्हणटात पळय कशें की एक ऐश्वर्य प्राप्ती जाल्लें, और खंयच्याय विशयांत विंगडांत तूं म्हाका यश प्राप्त जाल्लें, सक्सेस जाल्लें, म्हळ्यार हे संवसारा विशयांत तूं आमकां कशें की एक मन आशिल्लें तें जावका आशिल्लें मेळ्ळें, तेन्ना आमी ताची देवाल दय आमगेले उट आसा म्हूण तशी आमी कनेक्ट करता ती. जाल्यार ही गोश्ट आसता की हे संवसारा विशय म्हळ्यार एक एक पंथा जाता, एक एक पंथा जायना. आनी आमी त्या आध्यात्मीक स्तरार नातिल निमित्त हो संवसारा विशीं आमकां कसन एक आसा ताजे वांगडा कनेक्टेड आशिल्ले निमित्त तें कशें जाता जायना त्या लेकार आमगेले एक भावना आमगेले भितर उत्पन्न जाता म्हूण लेखयता. हे व्हड व्हड भक्त तांणी ह्या संवसारा विशीं तांकां कसलेंय कनेक्शन ना, तांकां हे संवसारान कसलें मेळ्ळो मेळनाशी राबो तांकां कसलेंय ताजेर म्हणटात पळय मुखार मागशें जायनात तांणी आध्यात्मीक स्तरार त्या उच्च भावान तूं देवाल वांगडा कनेक्टेड आशिल्ले निमित्त तांकां तें निज जावन ते अनुभव जाता की देवाल प्रिती, देवाल कृपा कितलो आसा म्हूण. देवा हांव कांय करना म्हूण जाल्यार तुगेले खातीर म्हूण आमकां तशी भावना येयना ती. आमी कसलें करतना आमकां दिसता की देवान आनीक मेगेले खातीर कोरता, तशी येवचें पुरो म्हूण. जाल्यार हातूंत देखून आमी केन्ना भक्ती प्रॅक्टीस करता हे स्टेजार देखून येता. तशी ते व्हड व्हड भक्तां म्हण की आमी आर्टिफिशियली म्हणटात पळय, आमी ते म्हणटात पळय तांणी सांगल्या म्हण की आमी कॉपी करचें जायना, कसलें की आमी ते आध्यात्मीक स्तरार ना ती. आमी कसन प्रयत्न करता म्हळ्यार आमगेले कसन की एक प्रयत्न म्हणटात पळय आमी चांग रुपार शुद्ध रुपार आनीक हे करता वचचे प्रयत्न करता म्हूण. खंडित आमी मुखार वयर भक्तींत मुखार सून वचूं का म्हूण ते आमगेलें इच्छा सुखाची अशी न्हय, जाल्यारीची ताजे खातीर एक आमकां ते दाखोवन दिलेलें तें वाट आसा. हें संख्यापूर्वक चांग रुपारी देवाल विशीं सत्संग करचें, आयकुचें, देवाल नांव घेता अशें ताजेर आमगेलो फोकस आसल्यार खंडीत आमी मुखार सून वचचें येता म्हूण. सो ह्या वेकारी आमी प्रॅक्टिकली म्हणटात पळय आमी फोकस करचें की आमकां कसन हें व्हड वैष्णव जनान आमगेले सनातन धर्मांत आमकां ते कसन एक वाट पद्दती दाखोवन दिलेलो आसा. तांतू आमी मुखार सिता गेल्यार ताजेर फोकस आसल्यार देव कितलो व्हड, म्हाका सांग एक भाग्य मेळ्ळेलें आसा देवाल विशय आयकुचें, देवाल नामस्मरण करचें, देवाल भक्ताल संघांत येवचें. तसोच पुरा विशयांत आमी फोकस केल्यार आमगे लायफांतू तेन्ना आमकां तें ऑटोमॅटीक कळटा की आमी करचें कसलें न्हय म्हूण, देवाल दय कितलो व्हड म्हूण. हगूर हगूर तें करता गेल्यार आमी आमगेले विशय लेखचे उण जाता, आमगेल फोकस आमगेल विशय ना हें इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स हें पुरा वता आनी आमी देवाल विशय हाचेर प्रॅक्टिकल लेवलार आमी आमगेल दोखून म्हणटात आमगेले विशय लेखचे तांतू दोखून भायर येवन आमी देवाल सेवा कशी करची, देवाल भक्ताल सेवा कशी करचें, शास्त्र अध्ययन कशी करचें, देवाल प्रिती खातीर आमी कसन करूं येता म्हणून हें म्हणटात. और एक पंत आमकां अशी आनीक एक पॉयंट अशी आसा पुरो की आमगेले कसन टॅलंट आसल्यार म्हळ्यार तें आमी करनाशिब अशें त्या वय न्हय. म्हळ्यार एक एक पंत अशी लेखचे पुरो की आमी आमगेल्या भितर लायक टॅलंट आसा, आमी चंद करून उलोयता और चंद करून कीर्तन करूं येता और शास्त्रा विशय विंगड जना उठू आमी म्हणटात पळय तें शेअर करूं येता, सांगू येता. जाल्यार ना, तें हांव करना. तशें जाल्यार की हांव तें चांग रुपारी भजन तसलें करून दाखयल्यार विंगड जेन्ना मागीर म्हाका सम्मान सत्कार केल्यार म्हगेले भितर गर्व आयल्यार मागीर हें त्रिनादपी सुनीचें जायना न्हू.
तशें ताका ताचे खातीर हांव हें पुरो करना, हांव नुतोसतां मुखार सून येना, हें पुरो म्हगेल्या टॅलंट आसल्यार हांव तें पुरो करना, जाल्यार म्हगेल्या हातूंत तें गर्व आयल्यार म्हूण ना, तशें न्हय न्ही जावन कसं जाल्यार की आमी अशी लेखल्यार आमी अशें लेखतात की आमगेले भितर गर्व ना, अशें जाल्यार मात गर्व येता म्हणून ना, तें कसं आसता तेंचे भायर येवचें, नातेल भायर येना. म्हळ्यार ह्या लोभ काम मद मत्सर हें पुरो आमगेले भितर आसच तें ऑलरेडी. कृष्ण केन्ना भगवद्गीतेन तो हाजे विशीं उलयता तेन्ना देव सांगता त्या श्लोकांत इंद्रिया आनी मनोबुद्धीर म्हूण हें पुरो आसलो विशय ते समय परिस्थितीन ते भायर पडचे. अशी न्ही की खंयचो विशय आमगेले नातेल तें जाता म्हूण खंयच्या विशयान तो खंयच्या परिस्थितीन तूं आमगेल्या कसले आमगेल्या मनांत येवचे पुरो ते कसं की आशिल्लो विशय तो भायर येवचो. सो तशींची अशी लेक्चर नज की हें केल्यार आमकां गर्व येतलो ते ऑलरेडी आसा भितर अशी न्ही. जाल्यार हें एक पॉयंट की म्हणटात पळय आमी केन्ना गर्व वचका जाल्यार कसो करता म्हळ्यार केन्ना आमी देवाल सेवा करता ती तेन्ना आमकां हें श्लोकास लेक्कार पळय मान अमानीन मानदेन ते गर्व येतले गर्व येना ताचे विशय लेखून आमकां सांगी एक हायर टेस्ट मेळटा म्हूण पळयता. हायर टेस्ट म्हळ्यार आमकां सांगी एक देवाल सेवा करचें देवाल नांवाची रुची प्राप्त जाता तेन्ना हो पुरो विशय म्हणटात पळय एक प्रकार सान जाता म्हूण तशे प्रकार पळयता. आनी आमी आमगेले भितर आशिल्ले टॅलंट देवाल सेवे खातीर उपयोग करनातल्यार हाची आनीक एक पॉयंट कसो जाता म्हळ्यार तसल्यांची आमगेल्यान तशी टॅलंट विंगड कोणी दाखयतात पळय तेन्ना आमकां तांगेले वयर जाळे येता. सो आमकां देवान कसं एक टॅलंट दिला ऑपॉर्च्युनिटी दिला जाल्यार ते आमी देवाल सेवेंत उपयोग करता ते खंडिताची आनी ते देवाल सेवेंत उपयोग केले सुद्दां आमगेले ते कसं ते इच्छा पळय ताचे शुद्धीकरण जाता आनी ते इच्छा पावन देवाल सेवा करता करता आमकां ते हायर टेस्ट येता म्हूण सांगितलं. सो आमी हें एक पॉयंट डिस्कस करुया हायर टेस्टाचेर. सो खंयचें एक टॅलंट आसल्यार आमगेले भितर ते खंडित आमी देवाल सेवे खातीर यूज करून आमगेलें कसं ती एक इच्छा आसा पळय ताचें शुद्धीकरण जाता तें आमगेली इच्छा पुर्ती वय जाता आनी ते देवाले सेवेंत उपयोग वय जाता म्हूण पळयलें. सो हें आसा आनी आनीक एक ते पॉयंट म्हळ्यार आमी गोपी गितांत तांणी ते गोपीन ते भागवतमान ते सांगिल्लें आसा ध्वंस न स्मित निज जनस्मय ध्वंस न स्मित म्हळ्यार भारी एक अशी सांगिल्लें आसा की स्मय म्हळ्यार आमगेले भितर कसं की गर्व आसा म्हूण जाल्यार गोपी जनान सांगचे तें व्यक्त तांणी पुरापशी देवाल प्रितीचें तांणी जाल्यार तांणी कसं सांगता ती ध्वंस न स्मित म्हळ्यार आमगेले भितर आशिल्लो गर्व देवा तुगेलें मंद हास पळयलें दिसता स्मित पुरा ध्वंस जावन वता म्हूण सांगिल्लें आसा तांणी गोपीन सांगचें. सो हाचे विशय म्हळ्यार कसं न्हय की कृष्णाल सेवा करतना स्मित म्हळ्यार कसं की एक आमकां एक आनंदाचें दिव्य आनंदाचें अनुभव जावचें तें कृष्ण स्मित म्हळ्यार देवाल तें एक स्माईल म्हणटात पळय मंद हांसू तें पळयलें दिसता ते कसं की एक विशेष रुपारी आनंदाचो अनुभव जाता. सो तेन्ना तें गर्व पुरा वता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हाची तात्पर्य ह्या एक लेकार आमी पळयत की केन्ना भक्त जन देवाल सेवा करता ती देवाल मुखारसून देवाल नांव घेवचें की देवाल विग्रहा मुखार येवन ते देवाल नांवांच चंदाय की आयकून देवाल विग्रहा दर्शन घेवन ताची चंदाय देवाल पळयता ती तांकां इतले प्रकार आसा ते भक्ती रसाच प्राप्त जाता देवा तूं कितलो चंद आसा तुगेले कितले सकल छान छान गुण आसा तांणी इतले एब्जॉर्ब जातात तूं तांगेलें मन म्हणटात पळय मनसा वाचा कर्मण तांणी इतले त्या एक प्रकार तूं लीन जाता ती देवाल सेवेन तूं देवाल तें क्वॉलिटीजान तूं की मागीर तें स्वाभावीक रुपार म्हणटात पळय अमानीन मानदेन तशें जाता हें जगत्यान तूं सम्मान सत्कार मेळटल की ना हो विशय तांगेले खातीर इम्पॉर्टंट न्हय आसता आनी तांकां तें एक हायर टेस्ट म्हळ्यार तांकां एक विशेष एक प्रकारारी देवाल विशय तांकां ती एक रुच येता म्हूण सांगिल्लें आनी ते रुच येयले निमित्त कसं जाता कीर्तनीय सदा हरी. सो आमी खंडिता आमगेले कसल्यापुणी आमगेले पुरा जनाले आमगेले कसले नजे कसले टॅलंट आसा खंयच्या परिस्थितींत आसल्यार
कसं ना जेन्ना आमकां पुरा जेन्ना करूं साध्य सचीच ते आमगेले आशिल्ले ते कसं टॅलंट असो आमगेले ते टायम आसा आमी खंयच्याय रुपारी देवाल सेवे खातीर उपयोग करताना सर्वीस करता आसतना भक्ती करता आसतना खंडीत आमगेले ते शुद्धीकरण जाता वता आणि ते आमगेले कसं आशिल्ली इच्छा पळय इच्छा पुर्ती देव ते चांग रुपारी जावच तशी की आणि तागेले सेवेंत उपयोग जावच तशी ते करून घेता म्हूण पळयता आणि ते चलता चलता आसतना आमकां एक एक पंत सन्मान सत्कार मेळचे पुरो कोणी आमगेले विशीं चांग रुपार उलोवचे पुरो ती और एक एक पंत आमकां इग्नोर करचे पुरो ती म्हणटात पळय कांय नातल्या म्हणके जावचे पुरो जाल्यार तो पुरो विशय म्हाका येता आणि मेन इम्पॉर्टंट कसं जाता म्हळ्यार आमकां त्या देवाल सेवेंत देवाल विशयंतूची तांकां इतलो आनंद मेळटा की हो बाकी पुरा विशय आमगेले सायडा वता म्हूण एक प्रकार सांगेत आणि आमगेले फोकस खंयच्यार येता की हांव देवाल सेवा कशी करता आसा आनी कसो ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हाका देवाल सेवे खातीर सन्मान सत्कार मेळचे पुरो ना आसचे पुरो हरीश हरी प्रभू म्हणून प्रभुपाद स्वामी तांणी मस्त क्लोज आशिल्ली ती तांणी तांणी सांगिल्लें म्हळ्यार तांगेले आशिल्लें तांगेलें तांगेले रोकटू आसतना तांणी तांणी सांगचें आशिल्लें की प्रभुपाद स्वाम्यान पळय कितलीं 100 कटल्यान जना ಒಟ್ಟು उलोवचे आसचे पुरो और प्रायवेटली कोणाले एकल्यांक उलोवचे आसचे पुरो भारी म्हळ्यार 100,000 कटले जन असो और एक व्यक्ती असो त्यांची उत्साहार तांणी कृष्णाल विशय ताका सांगता आशिल्ली म्हूण अशी न्ही की 100 कटल्यान 1000 कटल्यान आसतना उत्साहार सांगलें आनी प्रायवेटली आसतना कसं तशे विशय कसं होळकोन सांगनी ना खंयच्याय परिस्थितीन तूं ते किर्तनीय हदा सरीस तांगेलो स्वभाव आशिल्लो तांणी पुरा टायम तांगेलें ते म्हणटा कृष्णा विशयी उलयता आशिल्लीं म्हूण एक पंत एक जर्नलिस्टान अशें एक दृश्टांता खातीर आमी प्रभुपाद स्वाम्याल गूण पळयत तूं की दृश्टांता खातीर की प्रभुपाद टेलिव्हिजनार अमेरिकान तूं म्हणटात लायव्ह टेलिव्हिजनार तांगेलें इंटरव्यू जाता आशिल्लो आणि ते अशें उलयता उलयता तांणी ते एक एग्जाम्पल दिल्लें तुमी भगवतगीतेन तांणी आयकल्लें आसल्या पुरो तें एक एग्जाम्पल केन्ना उपयोग जाता की कार आनी ड्रायव्हर म्हूण म्हळ्यार तो कोण कार चलयतलो आसा तो आत्मा म्हणके आणि त्या कार शरिरा म्हणकेची म्हूण म्हळ्यार त्या आत्माचे आनी शरिराचे तांकां ते मन अवस्था तशी खातीर तें प्रभुपाद स्वाम्यान हें दृश्टांत दिवचें ते इंटरव्यू वळार की कार म्हळ्यार आमगेले शरिरा म्हणके म्हळ्यार कार अशी आसल्यार केन्ना आत्मा केन्ना शरिरा भितर आसता तेन्ना मात तें शरीर चलता ना तशी कारा भितर ड्रायव्हर आसले तशी तांणी तें एक दृश्टांत दिल्लें जाल्यार तो इंटरव्यू करतलो पळय ताका ते पॉयंट मना वचचे न्ही तो इंटरव्यू घेतलो ताणें सांगलें की कार नातल्या आमकां खंय वचचें जाता ताका कार इम्पॉर्टंट म्हणून जशें की प्रभुपाद स्वाम्यान निमगेलें ताका कार इम्पॉर्टंट की ड्रायव्हर इम्पॉर्टंट म्हणून म्हळ्यार ते दृश्टांत म्हळ्यार आत्म इम्पॉर्टंट की शरीर इम्पॉर्टंट म्हणून ताका तें मन आवडचें न्ही आनी ताणें ते इंटरव्यू करतल्यान सांगलें ना कार इम्पॉर्टंट जाल्यार कार नातल्या आमी खंय वचचें म्हणून प्रभुपाद स्वामीन सांगलें वय तुका मागीर पॉयंट कळ्ळी कार आसल्यार वय तूं हांगा आसा तुगेली कार ऑटोमॅटिकली खंय वता वय तुका त्या कारार बसून गेल्यार मात न्हू ते कार वता ताका तूं इम्पॉर्टंट कार इम्पॉर्टंट न्ही तशींच आत्म इम्पॉर्टंट जाल्यार ताका तें मना वचचें न्ही की तो सांगता काय वय वय स्वामी तुमी सांगची इम्पॉर्टंट जाल्यार अमेरिका इतलो व्हड देश की कार नासल्यार हांगा खंय वचचें जायना ताका कार इम्पॉर्टंट म्हणून मागीर ऑफकोर्स ते विंगड पॉयंटार गेली तांणी ते इंटरव्यू चलता चलता आनी इंटरव्यू जाल्ले एक समयार ते इंटरव्यू एक समयार एंड जाल्सिता प्रभुपाद स्वाम्यान ताका आपयल के इंटरव्यू जाल्सिता वचूं नाका ते कार आनी ते ड्रायव्हर तुमकां दृश्टांत मना वचचें न्ही ते कसं म्हूण तुमकां सांगता म्हूण आनी ताजे विशय पास तागेले 15-20 मिनट उरलो बैसून ताका ते मना वचचें ते तोडते प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां तो पॉयंट सांगलें म्हूण म्हळ्यार आमी पळयता दृश्टिकोणारी प्रभुपाद स्वाम्याल खातीर तें ताणें लास्टार ते इंटरव्यू सांगलें की वय वय आतां कळ्ळें म्हाका तुमगेलें पॉयंट कसो म्हूण कळ्ळें म्हूण सो आमी पळयता प्रभुपाद स्वाम्याल ती भावन कशी आशिल्ली की हांवें इंटरव्यूआंत वळारी हागेले उलयता व्यक्तीक आनी ते इंटरव्यू जाल्सिता म्हगेलें काम जालें तागेलें काम जालें तो वचचो म्हूण ना जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्याल ती भावन कशी नाशिल्ली तांणी हे टीव्ही इंटरव्यू म्हूण तांणी गोत्त आसता इम्पॉर्टंट म्हूण जाल्यार तांगेले खातीर त्या परिस्थितींत वय हो विशय इम्पॉर्टंट की तांणी कोणकी एक व्यक्ती इम्पॉर्टंट उलयता आसा ती आनी त्या व्यक्तीक कृष्णाल विशय सांगू का ताका मना वचूं का ते इंटरव्यू जावं जायना शिराबो ते कशें जातलें ना खंयची एक व्यक्तीले उलयता आसा त्या व्यक्तीक देवाल विशय कळका म्हूण
म्हळ्यार आमी पळयत की तांगेल ते एक सॅव कोर्स तांगेल ते गुरू आज्ञा आशिल्ली की पुराय जनार त्या पाश्चात्य देशा वचून त्या देवाल विशय कळका ताजेरय तांगेल फोकस आशिल्लें. सो ह्या पॉइंटार आमी पळयत की आमी सने आमगेले टॅलंट असल्यार खंडित आमी ते मुखारसून येवन करता करूं येता. आणि ते करता करता कसं जालें की हें देवाल कनेक्ट करचें पडलें, देवाल जप करून कीर्तन करून देवाल सेव करचें आनी विंगड नाना प्रकारार खंयच्या रुपार शास्त्र अध्ययन करून सत्संगा भाग घेवन और देवस्थाना वचून आमी ते कसच्या पुरवार देवाक कनेक्ट करता आसतात पळय, हाजेनची त्या कनेक्शनानची आमकां ते रुची येतली म्हूण. आनी केन्ना हें ती रुची येता आमकां तेन्ना आमी आमगेले विशय लेखचे पडले. मान मान मेळटल की स्वागत सत्कार जातल की आमगेलो की ना तोच के विशय पुरो मागशी वता तेन्ना ते स्वाभाविक रुपारी ते ती आमगेल स्वभाव ते भक्तीत मुखार सरता हे चैतन्य महाप्रभून सांगितलें त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन अशी आमगेला स्वभाव त्या प्रकारार आमी तातूंत मुखार सरतात आनी देवाल विशय आमगेल जिवनांत ताजे प्राधान्य मेळटलें आमगेल विशय आमगेल सम्मान आमगेल सत्कार त्याची काही मागशी पडता आणि अशी केन्ना आमगेल तो स्वभाव जाता त्यातून ते एक लॉन्चिंग पॅड जेन्ना पडलें म्हणलें पळय रॉकेटा वयर उडच्या खातीर खंयचे एक स्थानार दवरून तशी आमगेलो अशी स्वभाव असल्यार की आमगेले आमगेल सम्मान सत्कार काही इम्पॉर्टंट न्ही तेन्ना आमगेल विशय आमगेल मनांत ना आमगेल संवसाराचे विशय आमगेल उणें जाता आनी देवाल विशय आमगेल जिवनांत प्राधान्य चड जाता आमी त्या मुखार हगूर हगूर ते म्हणटात पळय कीर्तनीय सदा हरी त्या स्थितीन तूं वची तशी आमी त्या वाटेन तूं मुखार सुद्दां वता ती पळय. सो हांगार आपयता एक ब्रीफ 2 मिनिटाचे आमी रिकॅप करूया मागीर आमी हाजे नंतर आमी 108 पंथा एक माळा हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करू. सो आमी आज ही मेन डिस्कस केलेली म्हळ्यार आमी हे तिन्ही श्लोकार आशिल्ली ती की त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी हाचे विशय आमी पॉइंट डिस्कस करता आशिल्ली ती आणि मेन पॉइंट म्हळ्यार आमी ह्या डिस्कस केला हाची की ह्युमिलिटी इज दॅट वी गेट आउट ऑफ आवर सेल्स म्हळ्यार आमगेल विशयची लेखचे पॉझिटिव्ह वेर की और नेगेटिव्ह वेर की इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणून म्हाका हें जायना म्हाका तें जायना तेन्नाय आमी आमगेल विशय चड लेखतात और अहंकारा रुपारी म्हाका गोंयांक गोतस म्हाका तें गोतस आनी विंगड जनाल कंपॅरिझन करचें ह्या पुरा विशयान तूं केंद्र कसं नासता आमगेल्या इच्छा आमगेलो विशय ह्या जिवनांत आमगे पुरा होच विशय आनी हें स्वाभाविक जावन आसा अशें कांय हें न्ही सामान्य जावन आसतना आमी साधक जावन नासतना आमगेल परिस्थिती अशी आसता की आमी आमगेल विशयच लेखतात जाल्यार हिची हांतू दोखून भायर पडून आमी कशी देवाल विशय चड चिंतन करता ती तेन्ना हें एक श्लोकाचें तें एक म्हणटात पळय तें तत्व त्यांची म्हूण त्रिनादपि सुनीचेन आनी मुखारी ताचेर कसं फलस्वरूप कसन जाता हें त्रिनादपि सुनीचेन आशिल्लें कसन जाता मुखार सुनू कीर्तनीय सदा हरी जाता म्हूण आनी कीर्तनीय सदा हरी म्हळ्यार आमी हें डिस्कस केलें की फुल 24 तास देवाल नांव घेता आसतना कीर्तनीय सदा हरी मात न्ही त्यावेळी एक ताचे अर्थ जाल्यार अशी की आमगे जीवनशैली तशी आसता की आमी कसनय करतना देवाळ कनेक्टेड असल्यार तें आमगेलें तें एक प्रकाराचें कीर्तनाची म्हूण एक चांग रुपारी भक्तिमय जीवन करता ती त्या देवाल विशय चिंतन करून देवाल विशय कसनय करतना आमी कनेक्टेड आसता ती त्यावेळी कीर्तनीय सदा हरी म्हूण सो त्या प्रकारे मागीर आमी आनीक एक पॉइंट पळयलें की कशी आमी कृष्णदास कविराज गोस्वामी तांगेलें एक पळयलें की तांणी एक पंत व्यक्त करता ती की आमी कितली पापी आसा ती म्हूण जाल्यार ते व्हड जनान तें व्यक्त करचें तें आमी आर्टिफिशियली आमी तशें लेखचें जायना तांणी कशें लेखता ती ताजें तत्व आमी डिस्कस केलें तांगेलें कसं म्हळ्यार तांणी इतलें आध्यात्मीक स्तरार इतलो व्हड रुपार तांगेलें तें भक्तीचें भावन आसता की तांकां अनुभव जाता की देव कितलो व्हड आसा देवाल प्रीती मेगेल वयर कितलें आसा त्या पुरा पळयता आनी तांकां दिसता की हांव देवाल खातीर कांय करना देव कितलें मेगेल खातीर करता म्हूण आमगेलें साधक जावन आमी भक्तीन मुखार सुन वतना प्रयत्न करता ती तेन्ना आमगेल भावन आसता की हांव देवाल खातीर कितलें करता म्हूण दिवसा इतले वेळ हांव तें जप करता इतले वेळ देवान हांव देवाल खातीर कितलें करता म्हूण तांगेल भावन तशी आसना तांगेल तें स्तर अशी आसता की
ताका दिसता कितलेंय केल्यार नुपुरो देवाल खातीर कसलें की देव समुद्रा म्हणके जावन तागेली कृपा दृश्टी आमगेले वयर दवरता आसा म्हूण सो तांणी तसल ते भावनेन तूं तांणी ते पुरा व्यक्त करता अशें तशी आमी मना वरयता तांगेले ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कसं फिलिंग्स आसा ती मागीर नेक्स्ट म्हणल्यार आमी एक पॉयंट डिस्कस केलें की आमगेले पुराजनाला एक टॅलंट आसता आनी आमी शिलेक्शन जे आमी कसं केल्यार आमगेले भितर गर्व येतलो म्हणून गर्व तर आसची आमगेले भितर जाल्यार आमी कसं आमगेले कसं एक टॅलंट असो खंयच्या रुपार आमी टायम एनर्जी आमगेले टॅलंट देवाल सेवे खातीर उपयोग करता ती तेन्ना खंडीत ते टॅलंट भायर येता आनी ते भायर येता आनी देवाल सेवेन तूं तें शुद्धीकरण वय जाता त्या इच्छेचें आनी त्या इच्छा आमी देवाल सेवेंत उपयोग करता ती ताजेन आमकां देवाल भक्ती खातीर रुची वाडोवन येता म्हणून आनी त्या देवाल भक्तीक रुची वाडोवन आयली दिसता आमगेल व्हडपण आमगेल साणपण आमगेल विशय कंपॅरिजन हें पुरो सायडा वचून आमी देवाल किर्तीचें देवाल विशय तसोच मना येता आमगेलें सो त्या प्रकार आमगेले तें इच्छा आमी केन्ना देवाल विशयन तूं आमगेले टॅलंट उपयोग करता ती ताजेन आमी आनीकय भक्तीन तूं मुखार सुनीव येता की तें एक हायर टेस्ट डेव्हलप जाता म्हणून हें आमी एक लास्ट पॉयंट केलें आमी तांतूं त्या पॉयंटार डिस्कस केलें कशी गोपी सांगता ती तुगे देवा तुगेले मंद हास पळयले दिसता आमगेले भितर आशिल्लो पुरा गर्व ध्वंस जावन वता म्हणून म्हळ्यार त्या प्रकारार तांगेले ताजें तात्पर्य आशिल्लें की देवाल देवाल कसने म्हणटात पळय देवाल चंदाई ते इतलें आकर्शण आसता देवाल चंदाईन तूं की देवाल ते मंद हास पळयल्यार इतले ते भक्तांक इतले तातूंत गोडी मेळटा तातूंत एक म्हणटात पळय रस तातूंत इतले एक प्रकारात ती भावना खुशी आनंद मेळटा तांकां की तांगेले खातीर मागीर हें म्हणटात पळय विंगड पुरो विशय सांज जाता म्हणून संवसाराचें सो त्या प्रकारार आमगेलें कसन तें प्युरिफाय जाता आमगेली इच्छा आमी केन्ना देवाल सेव करता ती आनी आमकां तें एक टेस्ट मेळटा आमी लास्ट ते प्रोवपाचो आमी एक एग्जाम्पल पळयलेलें की कशी तांणी ते इंटरव्यू सांगता आशिल्लें ती ते इंटरव्यूवर जाल्लें जाल्यारय तांणी ताका सांगता ती म्हळ्यार तांगेले खातीर तो हो एक व्यक्ती आसो 100 व्यक्ती आसो तांगेले खातीर तें सेवा देवाल विशय सांगचे तें इम्पॉर्टंट परिस्थिती अनुसार प्रभुपाद स्वामीले उत्साह चड उण जायनाशिल्लें आनी तेच उत्साहारी देवाल विशय एक वर्सो 100 असो तांणी सांगता आसता कसं तांगेले फोकस खंयच्यार आशिल्लें सेवेरी की तांगेले गुरून कसं की याद न्ही दिल्लें तांकां तें भाग्य मेळना की त्या गुरू याद न्ही तांणी करता आसा ती आनी ताजे खातीर तांणी तांगेले 100% दिवन ताजेरय फोकस आशिल्ले निमित्त तांकां स्वयं तांगेले मान अपमान कांय नासी प्रभुपाद स्वामी परिस्थिती कसं नाशिल्ली चैतन्य महाप्रभून सांगल्या म्हणके कीर्तनीय सदा हरी 24 hours देवाल विशयची इन्वॉल्ड आशिल्ली सो हें एक पॉयंट आमी श्लोकांत कंडक्ट करूं येता तशें सांगिल्लें आशिल्लें चडून जाल्यार तुमी क्षमापण करून दिवका आतां आमी 108 पंता तुमी करुया मागीर ताजे नंतर तुमगेले कसं कॉमेंट फीडबॅक आसल्यार लास्ट 5 minutes तांतूय पळोवया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रजनाक हे सेशन जॉईन केलेले खातीर. चूक शिवन आसल्यारी क्षमापण करात. नेक्स्ट टाइम आमी फोर्थ श्लोकाचे शिष्टाष्टकमावेरी आमी कंटिन्यू करूया आमगेलें सेशन. कोणाक कसं शेअर करता जाल्यार आतां एक 5 मिनिट्स कोणाक सांगता जाल्यार कसं शेअर करता जाल्यार करूया. हरे कृष्ण.
धन्यवाद तुमगेल पुरा कॉमेंट्स खातीर. ह्यांची ध्येय की आमी एकटू मेळून कसं की एक सांजवाळ सत्संग करतात. ह्यांची कीर्तनीय सदा हरी ताजी हे भाग हो कसं की एकटू मेळून आमी देवाल विषय उलयतात ती ऐकत. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरी बोल. हा प्रभुजी, म्हाका एक प्रश्न आशिल्ले की आता ह्युमिलिटीवर एक्चुअली आमी डिस्कस करता आशिल्ले न्ही आज. तर वय वय तुम्ही प्रभू. म्हणतात की आमी इतले एवढं आयकताचे पुरा कृष्णवाला भितर लेक्चर्सांनी पुरा शास्त्रांनी पुरा गतीर वतात आमी. तर हे तरी एक अशी आमी प्रोग्रेस करतात न्ही आमी कृष्णवाला भितर लायफा भितर बी. आमगेली अशी दुड्ड वाडता ना एकाले आमी खंय तर पोस्ट वाडता आमगेले खंय तर आमी ताच्या बरे पोजिशन जाता आमगेले मिन्स एक्चुअली ऑप्युलन्स येता अशी. तर ते एक्चुअली टेंडन्सी उरता की आमी थोडे ग्राउंडेड जायनात म्हणून कडे आमी थोडे हवेत उडचे लागता जशी ज्या केन्ना टेंडन्सी जाता. तर ते एक्चुअली ना ते हिशोबान आमी दिसता की आमी अशी कृष्ण पेंटिंग करता सद्दां पण त्या फाटल्यान अशी उरता की ने इतले उडू केल्या म्हणून ते डायल्यूट जावच्या कले शक्य सुमार उरता म्हणून ते उठू टेंडन्सी तशी येवचे ना अशी लायफात कितली मुखार गेल्यार. एक्चुअली कृष्णवाना भितर आमी ते इवन मंदिरा भितर खंय उरले प्रोजेक्टा भितर काम केलें की पोस्ट वाडटा आमगेले अशी. तर तशें हांव तुमकां कळ्ळें टेंडन्सी एक्चुअली आमगेले ते डायल्यूट जावचे ना पुरा एक ग्राउंडेड उरका म्हणून ते कशी कॅर घेवचे. हरे कृष्ण. बेसिक्स आणि कशी एक्चुअली कळ्ळें तातूंतले उरचे केन्ना बी बेसिक केन्ना विसरचे ना केन्ना आमी. बरें करेक्ट. सो अशी आमगेल शुद्धीकरणा खातीर हे विश्वंभर प्रभू क्वेश्चन करता आसतना तांणी हाचेर तांणी स्वयं तांणी एग्जाम्पल कितले चांग रुपारी सौम्य भाव स्वभावार सेव करचे ताचे खातीर तांणी स्वयं एग्जाम्पल तांणी जाल्यार इशी तांणी अशी क्वेश्चन केले खातीर तांचे आसता की आमगेले हातूं भितर ते म्हणटात पळय त्या टॅलंटान तूं कसने केल्यार केन्ना ते आमकां तें एक शुद्धीकरण जाता भक्तींत स्तर येता ते दवळ तें एक ते टेंडन्सी आमगेले भितर आसतलीशी पळय इंद्रिया आनी मधोबुद्धीर कसले की जन्म जन्मांतराचे कसं की आमगेले भितर तें आस पुरा विशय हो गर्व अहंकारू हे पुरा विशय आमगेले भितर आसता ताकाची तें म्हणटात पळय ते सुलभ रितीर ते भायर वचचे ना आनी ते आमगेले भितर आशिल्ले केन्ना तें भायर उत्पन्न जावन आमगेले ते टेंडन्सी येता लापास की अहंकार सी फील करचें और आमगेले सम्मान सत्कार जाय न्ही तसले एक फिलींग येवचें ते खंडिताची म्हणटात पळय कुडले वतले ना ते कुडले वचचे ना खंडिताची जाल्यारीची एक विषय आसता म्हळ्यार की कृष्णदास कविराज गोस्वामी आनी तांणी कसं नाशिल्लें तांगेले ते भक्ती भावन कशी नाशिल्ली तांणी भक्ताल संघान तितली आशिल्ली ती की ते व्हड व्हड भक्त आशिल्लीं कोण ते आमगेले षड गोस्वामी तसल पुरा जनाल तांगेले संघ आशिल्ले तांणी सो तांगेल स्वभाव पळयल्यार तांगेल ताजेन प्रेरीत जाता आसलें कसले की तांणी पळयता आशिल्लीं ती की आमगेल्या किना आनी उच्च कोटीच भक्त तांकां सम्मान सत्कार जावं का जायनासी राबू का ताजे विशय तांकां तितले म्हणटात परवा ना म्हणटात पळय और तांगेल्यान ते एक टेंडन्सी ना कसले की तांणी ते देवाल सेवेन तितली लीन आसा ती की तांणी तांतू मुखारसून पळयलें की देवाल दय कितलो व्हड आसा म्हणून सो हे पॉयंट ताकाच ते प्रभुपाद स्वामीन नांव हे अशें दिलां न्हू इस्कॉन म्हळ्यार इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हळ्यार कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हळ्यार आमी कृष्णा विशय केन्ना चिंतन करता आसतना त्या मोमेंट आमी ते सोडता ती कृष्णा कॉन्शियसनेस सोडता ती तेन्ना कुडले कसं येता सेल्फ कॉन्शियसनेस येता आमगेल विशय आमगेल संसारू आम कसन लायक जाता आमगेल सम्मानू आमगेल सत्कारू आनी ते खंडित येता आसतलें कसलें की ते सुलभ ना जन्म जन्मांतराचो विशय म्हणटात पळय इतले सुलभ रितीर जायना जाल्यारीची प्रभुपाद स्वामीन ते एक सिस्टम अशी कोण दिला सकाळ दोन सांजवाळ तें की आमी आनी इतले सकट पुस्तक दिलां इतले सकट हें संघ दिला की हाजी भितर आसल्यार ते टेंडन्सी येवचें उणी जाता वतलें राब बसना खंडिताची आपास येतलें आनी अशें दिसतलें की आमकां वचचेंय ना ताकाच तें मागीर एग्जाम्पल दाखयता ते कृष्णदास गोस्वामी म्हणटात न्हू की हांव इतलो पापी म्हळ्यार इतले देवा तुगेलो व्हडपण आसा जाल्यार हांव तुगेले विशय म्हणटात तुगेली कृपा दृश्टीक रेकग्नायज करना म्हणून सो त्या प्रकारार ते टेंडन्सी आसतल्यांची जाल्यार केअरफूल अशें म्हळ्यार एक तर भक्ताल संघ आसून समहाव कनेक्टेड आसल्यार आमकां ते परत परत म्हणटात पळय आपास ते उडगास येवच तशें जाल्यार कृष्णा कॉन्शियसनेस
म्हणजे देवाल विषय अपास अपास तेवढं अशी वस्तू विंग अ टेंडन्सी उणी जत्ता वत्तली खंडित संसार आसता 100% वत्तली म्हणून सांगू जायना जाल्यार उणी जत्ता वत्तले आणि त्या डायरेक्शन वत्तली म्हणून आमी पळयत हेच विशयां बरोबर तुमकां कसं ऍड करूं काय तू ना ना प्रभूजी मीन्स नाही बरें करून तुम्ही सांगले की आमगेले ते साधना केन्ना बी आमगेले कंटिन्यू आता कोणी अशी जशी एक्झाम्पल कशी आता एक कोणी सान ऍक्च्युली झोपडीतुल्यान एक फ्लॅटात गेलो होय फ्लॅटातुल्यान दुसरीकडे डबल फ्लॅटात गेलो शिले तरी पण तो करेक्ट ड्युटी असणे सकाळी उठून चॅटिंग करतो 4 घंटे उठून नाही 5 घंटे उठून बी ते करेक्ट फॉलो करतो हे मागेले देवान दिल मग ऍक्च्युली काय लगे म्हाका देवाने आता दिल्या म्हणून ना ताचे त्या हिशोबान तो चलता असा की हांव केलें म्हूण न्हय हांव मागीर मेहनत करता असा पण देव म्हाका कशी बी खंयच्यान दितास म्हणून अशी त्या हम्म भावना दोन उरले ऍक्च्युली तातूंत मीन्स ऍक्च्युली वी डोंट बिकम अटॅच टू वॉट वी आर गेटिंग मीन्स ऍक्च्युली कल बी दिता असे विचार करून अशी गेला की Krishna is giving me facilities so that actually I can practice Krishna conscious more better and give the Krishna conscious to others. दिल्यार अशी तुम्ही मीन्स ऍक्च्युली रेग्युलरली हियरिंग आणि पुरा उरका ते केन्ना सोडचे ना म्हणून ना कितली बी उरू कितली बी उजाल्यार तशें आसा प्रभूजी तुम्ही मीन्स टू पॉयंट सांगले प्रभूजी मीन्स ऍक्च्युली हे बी कशी अशी म्हाका दिसलें की केन्ना एक जाता ऍक्च्युली कळ्ळें चूक जाता कोणाक बी आमी विचार करता आमी राईट हियरिंग करताच रेग्युलरली तरी पण खंय तरी एक मिस आउट जावन चूक जावन कडे वापस पडता की कडे वापस करता हांव कळ्ळें चूक केली म्हणून ऍक्च्युली ना हे करेक्ट तर कृष्णाक विसरलो हांव एक प्रगती आनी तुला कृष्णाक विसरलो हांव आता कृष्णान एक किक मारले म्हाका म्हाका आतां वापस उकळटास म्हणून अशी म्हणून करेक्ट तर ते तुम्ही ते व्यक्त केलेले ते राईट वे ऑफ थिंकिंग म्हणतात पळय ते कशी आमगेले एक विचार आसपा भगताले ते तुम्ही ते चांग रुपार तुम्ही ते ताजे विषय एक्सप्लेन केले प्रभूजी हरे कृष्ण थँक्यू प्रभू थँक्यू वेरी मच हरे कृष्ण धन्यवाद आणि कोणाक कॉमेंट आस की धन्यवाद पुरा जनक इसलिए सेशन आज आम्ही अंगारा पोया ह्यांची शिष्टाष्टकमाचे चारीचे श्लोक आम्ही नेक्स्ट संडे कंटिन्यू हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण नेक्स्ट संडे मिलने हरे कृष्ण धन्यवाद